पेडणे तालुक्यातल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 ह्या वाठारात महाकाजन धारगळच्या शेतान व्हडात भट होल्डिंग बोर्ड आशिल्ले. तातूंतले 2 होल्डिंग बोर्ड जोरदार वाऱ्यान पडल्यात आणि जी बाजूची शेती आशिल्ली ती शेती शेतकरी करतात तांकां व्हडा प्रमाणात नुकसाणी जाल्ली आसा. व्हडले व्हडले बोट लावपाची येवजण व्हडले व्हडले कंपनी करता आणि पंचायतीक धारेर धरून पंचायती कडेन काही अल्प महसूल दितात, पूण काही जे थळावे पंच सदस्य असतात ते व्हडा प्रमाणात तांच्या कडल्यान आर्थीक व्यवहार करता असोय कांय जाणांचो आरोप आसा. धारगळ महाकाजन हे शेतकरी व्हडा प्रमाणात करतात आणि पयलेच फावट जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जाला त्या उपरांत ह्या शेतान व्हडले व्हडले होल्डिंग बोर्ड दिसून येतात. कंपनी कडेन जेन्ना करार करता तो शेतकरी आणि तांकां अल्प अशें मानधन दिलें वता, पूण जे कोण कांय दलाल असतात ते व्हडा प्रमाणात ह्या कंपनी कडल्यान लाखोनी रुपये वसूल करतात आणि पंचायतीचोय महसूल बुडयतात. ज्या शेतान शेती करतात ती शेतां पडींग दवरून व्हडा प्रमाणात अशे होल्डिंग बोर्ड लावपाची एक प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा आणि त्याच्या सायटीन आशिल्ले शेतकऱ्यांक विनाकारण हाचो बरोच त्रास जाता.